म्हाका दिसता कशा मरे परिस्थिती आसा जी बाबुशाची आज परिस्थिती BJPन अशी जाल्या की ताका ना किंमत. सो खंय ना खंय तरी आपली TRP वाडोवपा खातीर बाबूश हे स्टेटमेंट करीत आसता. 2022 जर बाबुशाचो तो स्टेटमेंट पळयत जाल्यार बाबुशान म्हणिल्लें की तिसवाडीन सगळे सीट BJP जिखतली म्हणून आनी ताज्या पयलीं अशेंच ताजें स्टेटमेंट आसा. त्या स्टेटमेंटा भितर तो एक दाखोवंक सोदता की आपूण एक इम्पॉर्टंट आसा, आपूण एक रेलेवंट आसा अशें ताजो दाखोवपाचो खंय ना खंय तरी प्रयत्न चल्ला. ZP इलेक्शनाक कितें जालें तें लोकांनी पळयलां. आनी 2012चें जर आमी इलेक्शन पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक याद आसतली की 2012न बाबूश मोन्सेरात हो काँग्रेसाच्या सिटार निवडून आयिल्लो. त्या वेळार कसली सेटींग जाल्ली BJP बरोबर, त्या वेळार BJPचो काडर कोणा खातीर काम करतालो, त्या वेळार BJP कशे तरेन बाबुशा खातीर वावुरताले हें म्हज्या पेक्षा बरें आनी कोणाक खबर आसना, कारण हांव त्या वेळार ताजो प्रोपोजर आशिल्लो. पेपर पळयात तुमी काडून. बाबूश मोन्सेरात आज रेलेवंट जावपाक सोदता, कारण BJPन जशें आपल्या कांय आमदारांक कचरो करून सोडला तशें ताकाय कचरोच करून सोडला. ही परिस्थिती आसा आनी सत्य परिस्थिती आसा. आमी पळयलां त्या सायडीन निरेश काब्राल आसा, ह्या सायडीन जॉशुआ जाच्या बापायन फ्रांसिसान ज्या तरेन BJPक मायनॉरिटीचे लेफ्ट रायट हँड जाल्ले, आज मायकल आसूं किंवा डिलायला आसूं, हांची परिस्थिती कितें जाली ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जांकां हात धरून हे वयर सरले तांकां ते फटफट दिता. आज बाबुशाची परिस्थिती कांयच वेगळी ना. बाबूश इज नॉट रेलेवंट फॉर BJP एज फार एज देर पार्टी इज कन्सर्न. सो ही वॉन्ट्स टू गेन रेलेवन्स आनी म्हणून हे अशा प्रकारचे स्टेटमेंट येता. दुसरी गजाल म्हणल्यार सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ही बाबुशाचें फार्म हावस न्ही की तो कोणाक सांगतलो कोणी येवपाचो भितर, कोणी खंय न्हिदपाचो, कोणी खंय न्हिदल्या उपरांत उठपाचो, कोणी खंय बसपाचें. हे सगळें प्रॉबेबली ही थिंक्स दॅट सांताक्रूज इज इज फार्म हावस. नो, सर्टनली नॉट. 2012न जेन्ना बाबूश निवडून आयलो, 2012न बाबूश जे ऑफीस ओपन केल्लें तें केन्ना आनी कितल्या तेंपान बंद जालें तें आमकांय खबर आसा. बाबुशान केन्ना परते वळून सांताक्रूजा कडेन पळयलें ना. फाटले 2-3 म्हयने जाले एक तेंच ऑफीस आशिल्लें ताजी पेंटींग चालू आसा. सो आय न्यू दॅट इलेक्शन्स आर कमींग क्लोज म्हणून. बट जशें हांवें म्हणलां, सांताक्रूज इज नॉट फार्म हावस ऑफ बाबूश. दॅट लोक जे सांताक्रूजचे आसा ते डिसायड करतले सांताक्रूजान कोण निवडून येतलो म्हणून. सांताक्रूजाचे मनीस जे आसा ते स्वाभिमानी लोक. हे स्वाभिमानी लोकांक खबर आसा की कोणाक निवडून हाडपाचो आनी कशे तरेन आपल्याक एक बरो कॅन्डिडेट आमी निवडून हाडटले म्हणून. सो सांताक्रूज BJPचो आमदार आसतलो काय ना, ते कोण आमदार आसतलो आनी काँग्रेसीचो कोण आमदार आसतलो आनी काँग्रेस कशें थंय निवडून येतली हे सांताक्रूजचे लोक डिसायड करतले, ना की बाबूश. ही हॅज टू लूक आफ्टर हीज ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी. तालिगांव आनी पणजे सद्या पयलीं पळय कितें परिस्थिती जाली.